काल तर सुंदरा गेल्ली टुराक गेल्ली म्हणजे ग्रुप आमचो आशिल्ले वंडर ग्रुप आशिल्लो ते मार्फत आमी टुराक गेल्ली आनी एकंदरीत आमगेले हांगच्यान गेल्ली न्ही सारके आनी आमी काल येवपाची सो हो इन्सिडंट घडलो आमचो हे करून आनी अशें एक दिसता की आमचो टायम बरो आशिल्लो म्हणून आमी आयज परत पावली कित्याक काय म्हणल्यार आमी हालींच वचपा आशिल्ले ते टुरिस्ट स्पॉटाचेर ते मिनी स्विझर्लंड म्हणटा पळय न्हू हे वचपा आशिल्ले आनी पेलगांव आमी आदलेच सांजचे पावले बट आमी तेन्ना काळोख जालो म्हणून वयर वचूना दुसऱ्या स्पॉटार ते बेश्टे सायट सीइंग केले नेक्स्ट डे सकाळी उठून आमी सगळी फूल ग्रुप वचूना 12 जाणां गेल्ली वयर आनी गेल्याय वांगडा आनी देंवतना वांगडा आयल्या आनी सारखे इन्सिडंटाच्या हार्डली 15 ते अर्द वर भितर आमी सकयल देंवले जावच्या पयलीं आनी आमी जे जाग्यार पळय आशिल्ले आमी बरो वेळ ते टायम स्पेंड केला नियरली 1 hour पण टायम स्पेंड केला अशें कितें दिसता आमकां की एक तेंचो मेन टार्गेट आशिल्लो क्रावड आनी आमी जेन्ना गेलो पळय क्रावड नाशिल्लो कमी आशिल्लो आमी अर्ली मॉर्निंग गेले न्ही म्हणून त्या पळय नाशिल्लो जेन्ना आमी देंवल्या पळय तेन्ना भरपूर क्रावड वयर गेला आनी तो क्रावड असो गेला की ते क्रावडाचे टार्गेट आशिल्ले फॉर जेंट्स अशें मागीर आयकून आमी सांगलें की तेजे लोकांनी विचारून मारल्या हिंदू काय म्हणून विचारून हिंदू म्हणल्यार मेन टार्गेट हिंदू आशिल्लो असं म्हाका दिसता म्हणजे पळोवपाक गेल्यार आनी ते कांयच हें नाशिल्लो इवन ते मनशाक मारला म्हणटा पळय न्ही ते तेका चॅक केलें खंय कपडे काडून म्हणजे खरें तो हिंदू आशिल्लो ती पळोवन तेन्ना हिंदू कन्फर्म जाला तेन्ना ताका क्वेश्चन केला आनी दुसरें म्हणल्यार बायलां तेणें आदलो ती बायल म्हणटाली आपल्याक हें कर आपल्याक मारता पूण तेणें म्हणल्यार तूं आपल्याक म्हणटा आपल्याक आमचो टार्गेट तो आशिल्लो तूं सांग म्हणटा कोणाक सांगपाक अशें वेळ केला पूण टार्गेट तेजो हिंदू आशिल्लो आनी म्हाजें अशें दिसता की आमी तेणें टार्गेट म्हणल्यार क्रावड आशिल्लो त्या टायमार क्रावड म्हाका दिसता 100 लोक आसपाक जाय कित्याक आमी देंवला पळय न्ही तेन्ना भरपूर लोक वयर गेला आनी इवन धाकटे भुरगीं गेल्यार आमकां म्हाका पयल्या दोळ्या कडेन आतां दिसता भंय आतां हें मागीर पयल्यार कांय व्हडलें दिसना आतां एक दिसता की आमी टार्गेट जावपाक शकताले आमी ह्यो जाण नाशिल्ल्यान मातशें मिस ती पाड कितें जाशिल्लें अशें जाल्लें आमचें ही सेम गोश्ट तेजी जाली आसता बोड्यांची जे कोण बात एक गेल्या तेंचे बोड्याक आत्म्याक शांती मेळप आनी त्या भुरग्यांचो फॅमिलीक सपोर्ट हे करपाक डेरींग येवपा हे पळोवपाक लागून थंय मेन म्हणल्यार थंय कांयच फेसिलिटी ना वयर ते टॉप तुका चलोन एक 2 ऑप्शन आसता एक घोड्यान एक चलोन आनी त्या मिलिटरी मध्ये हेलिकॉप्टरांचे हे करता केला म्हणटरी पूण लोकांक जान म्हणल्यार जीव वाचलो आसतलो आनी अशें केलें जे पळय आमी स्पॉटार पळय ते आमी भेळपूळ खाले म्हाजो आमी आनी तुमकां खबर संजय खबर दी मनिंदा गेली म्हणून ही आमची अशी बरोबर तेंच्यांनी आनी आमी तेच स्पॉटाचे जे भुरग्या माल पळय दादल्या माल पळय तुमचो तेजे आमी भेळपूळ खाले आनी आमी सकयल मुखार गेले आमी ते ड्रेस घालून ते फोटो मारले म्हणजे काश्मीरी ड्रेस घालून आनी ते फोटो काडपाक मातशी बेगीन फोटो काडलेल्याक आमी बेगीन पावता कितें पूण फोटो काडपाक मातशें उरले आमी आनी अर्द वराक म्हाका मॅक्झिमम अर्द वराक ते एक वराक भितर कितें आमी पडले घडली त्या वन वे जेवपा वयता जेवपाक हॉटेलान रावल्या पळय न्हू त्या हॉटेलार आमकां इन्सिडंट जालो म्हणटा शक्य जालो म्हणून आमी आत्तां पावलो जस्ट एक हाफ एन अवर पयलीं जालो म्हणटा तेन्ना आमकां कळ्ळें मागीर आमी सगळे हेच गेले की आमी ते स्पॉटार आशिल्ले न्ही आनी आतां फुडें जावं पडटा तोय मनीस टुरिस्टूच न्ही ते आपले मजा एन्जॉय करपाक गेल्ले पूण आयज परिस्थिती अशी येयली की दोळ्या कडेन सामको आतां आजून म्हाका हें जाता दोळ्या कडेन पयल्यार अशें कितें दिसता की आजून भंय दिसपाक लागलो की आमी ते स्पॉटार आशिल्ले आनी अर्दवर पयलीं तुम्ही त्या स्पॉटार गेल्ले पयलीं तुमकां तेन्ना पयलीं दिसलेलें की बाबा ह्या अशें सुंदरशे जाग्यार अशें कितें घडपाक शकता कितें दिसलेलें पयल्या वातावरण इतलें हें आशिल्लें की आनी अर्दवर आनी वर बसून रावपाक आमचे टायम दिल्लो 12:30 म्हणून सकयल पाव म्हणून आमी बेगीन भायर सरले आनी दुसरें आमचे टिकेट आशिल्लें फ्लायट आशिल्लें आमकां सो आमकां आनी एक ग्रूप आशिल्लो तितूनच्या दोगां आमच्या ग्रुपाचे एकल्याक बेगीन आशिल्लें फ्लायट पूण तेका लागून आमकां बेगीन वचपाक आशिल्लें परत आमकां वचपाक नाका न्ही तेका लागून मातशें बेगीन पावलें बेगीन 5:30 12 म्हणून तो पाव म्हणलें म्हणून आमी बेगीन पावले एक तेजे गाड्याचे आमकां बरें टायम दिलो म्हणून आमकां सो आमी टायम दिलो जाल्यार आमी मातशें रावता कितें इतलें आनंद दिसता कितें इतलो स्पॉट बरो आशिल्लो तूं कितें सांगपाक सोदता देव पावलो म्हणपाक आनी